हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आमी मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीच्या ऑपोजीट आसा आणि तुम्ही हे म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता. ओके, मुर्मुगांव आणि ह्याच्या मदीं फक्त मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी आणि ह्याच्या मदीं फक्त 20 मिटर्सचे डिस्टन्स आहा. आणि ही जी फुटपाथ आहा, ओके, ही जी फुटपाथ आहा ही सगळी गार्बेजीन भरलेली आहा. बियरीचे बॉटली म्हणनाका, कितें कचरो म्हणनाका, सगळें भरलेलें आहा सगळें आख्खें. आणि म्युनिसिपालिटीच्या फुड्यान अशें जावप म्हटल्यार कितली बेजबाबदारपणां ती पळयात. हे म्युनिसिपालिटीन कसले लोक बसले ते पळया. तुम्ही फातर निवडून हाडले, हांकां अक्कल ना. ओके, आयज हे आपल्या पावराचो मिसयूज करता. ही जी फुटपाथ आहा न्हू, ही आमचो वास्कोचो बरो फेमस बिजनसमॅन नाना बांदेकर यांनी डेव्हलप केल्लेली. हांगासर रेडिओ बिडिओ स्पिकर बीन घातलेले पळय. वयर स्पिकर दिसता तुमकां. ओके, बरे बरे लायटी बिटी घातलेले, पूण वेस्ट, कांयच फायदो ना. कित्याक हांकां ते मेंटेन करपाक जावंकूच, मेंटेन करून कशेंच जावंक ना. आयज परिस्थिती हांगा पळया तुमी. फाटल्यान म्हज्या बियरीचे बाटली दिसता. कितें आयज हांव मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलराक विचारूंक सोदता, बाबा रे हाका कोण रिस्पॉन्सिबल? कितें हे मेन सिटीन आहा आनी तुज्या दारा फुड्यान आहा. तुका दिसना, तुज्या कावन्सिलरांक दिसना? कितें रे तुमी म्हाका एक सांग, एक्झॅक्टली सांगा. तुम्ही फक्त थंयसर पगार घेवपाक बसल्या, कामां करचे ना तुमी? गार्बेजीचे तुमकां आमी सांगपाचें लोकांनी, आमी जनजागृती करपाची. हें बरें मरे तुमचें. तुमी थंय खुर्चे गरम करतले आनी आमी तुमकां रिक्वेस्ट करतले. तुमची कामां तुमकां कळोंक जाय, कित्याक बसयले तुमकां थंयसर ते. कितें तुमी आयज केपेबल ना ते म्युनिसिपालिटीन बसपाचें. आनी जायना न्हू तुमचे कडेन, जाल्यार रिजायन जाय. हांवें कितले फावटी सांगलां तुमकां, तुमचे कडेन जर जायना, बेजार येता, काम करपाक वीट येता, फॅमिली प्रॉब्लम आहा तुमकां, कितें जाल्यार रिजायन जाया. हांव परत एकदां सांगता, ही सगळी दोनूय फुटपाथ नाना बांदेकरान डेव्हलप केलेले. आणि नाना बांदेकर जर करूंक शकता जाल्यार म्युनिसिपालिटी कित्याक करूंक शकना? हे टॅक्स आमचो कलेक्ट करता मरे, रेव्हेन्यू कलेक्ट करता मरे. जर वास्को सिटी तुमकां जर क्लीन ठेवूंक जायना न्हू, कितें तुमी त्या खुर्चेर बसपाच्या लायकीचेच न्हू. हांव जाल्यार तुमचें रेजिग्नेशन मागता. देव बरें करूं.